राज्यात विकासाच्या नावान रानां कापपाच्यो घडणुको नेमान चालू आसात अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। देखून रानवटी जनावरां खाणा जेवणाच्या आशेन लोकवस्तीत येवन आकांत माजोवपाक लागल्यात, शेतां भाटांनी नाशाडी करपाक लागल्यात, लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। मात ताका फुलस्टॉप केन्ना। खांडोळा वाठारांत माकडांक आतां दोंगरार कांयच मेळनाशिल्ल्यान भाज्यो फळांचेर ताव मारपाक लोकवस्तेंत येवपाक लागल्यात, जाका लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटात। पूण हातूंत चूक कोणाची? जनावरांची, मनशांची काय आनी कोण? हें एक मोठें कुवाडें। हांव दर वर्षी हांगासर भेणे घालता आनी भेणे घालून ते आमकां भाज्जेक मेळटा आनी ऑर्गेनीक आसता आमचे भेणे। पूण हल्लीच्या ह्या 2 वर्सांक जालां कितें की माकड जे आसा त्या माकडांक दोंगरार कांयच मेळना म्हणून हे आतां सगळ्या घरांचेर आनी सगळ्या लोकांच्या बागायतींनी भितर सरता। आज अशी परिस्थिती जाल्या म्हाका दररोज सकाळचो उठून 5 पळोवचें पडटा हांगासर येवन, कित्याक तर हे भेणे जर तेणी खाल्ले जायत न्हू जाल्यार आमकां कांय खावंक मेळचें ना। पूण तेंची चूक ना, कारण कितें आमी जर दोंगर पेड्यार करपाक लागले, झाडां मारून जर तितूरले जर हें केलें जाल्यार तेंकां तरी खंय कितें मेळटलें। म्हणून ते आपले पोट भरपा खातीर मेळटा थंय मेळटा तेज्या पोरसांत घुसता आनी तेजी नासधूस करता। दुसरें आतां ह्या दिसांनी ह्या सायडीन गवे रेडे भरपूर येयल्ले आसा, खंयसर रस्त्यार कोणाचो केन्ना बळी घे ते सांगूंक जायना। अशी ह्या जनावरांची परिस्थिती आज बिकट जाल्ली आसा। हेचें एकूच कारण म्हटल्यार जी आमची मेळटा ते दोंगर फोड जाले आनी जंगल कट करीत आसा आमी, त्याच्या पासून हो आमचे भविश्याक एक वायट हें येता। वानर हे झाडार रावता आनी मनीस हो जमनीर रावता। झाडार रावले म्हणटकूच ते देंवपाक सकयल नासता आनी मनशाक ते हांगासरलो हालोवंक दिना। तेन्ना सरकारानूय हेजेर विशेष करून काळजी घेवपाक जाय। आज गोंयान आमच्या प्रत्येक शेतकरी भायर सरून हाकाट्यो मारता की आपले नुकसान केले वानरांनी, आपले नुकसान केले गवे रेड्यांनी, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। तेन्ना ह्या जनावरां खातीर जर आमी दोंगर राखून दवरले, पठारां राखून दवरली तर ते सुशेगाद आसतले आनी आमी सुशेगाद रावतले। नाजाल्यार भविश्य येणारें हें पळय आसा न्हू तें फार बिकट आसा। तेजी वाटचाल सद्या अशी वायट परिस्थितीन चल्लेली आसा, हें दुर्भाग्य म्हणपाचें।